नमस्कार. आज आम्ही एंटायर आमची गोंयकारपण टीम एक स्पेशल स्टोरी करपाक भायर सरल्या. ॲक्च्युली स्टोरी न्ही, स्टोरी ही ताजो फॉलोअप म्हणू शकता तुमी. कारण 2 दीस आदी आमी एक स्टोरी केल्ली. हांगा तुमी जाणा आसतले सावयवेरें हे जे प्रियल कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा थंय एक रस्तो नवीनूच बांदलेलो रोड कोसळ्ळो. 8 म्हयने पयलीं ताजो इनॉग्रेशन जाल्लो. तुमी पळोवंक शकता. आमी तो तुमकां नेम प्लेटूय दाखयतले केन्ना इनॉग्रेशन जाल्लो तो. त्या रस्त्याचो इनॉग्रेशन जावन 8 म्हयन्यांनी तो रोड कोसळ्ळो. आनी तो आमी स्टोरी करतकूच आमकां थंयचो स्थानीक आमदार जो आहा गोविंद गावडे हांचो फोन आयलो. ताजो फोन आयलो आनी ताणें आमकां फक्त इतलें म्हटलें की तुमी जी बातमी छापल्या ती चुकीची आहा आनी तुमी थंय वचोन इन्स्पेक्शन करचो आनी फॅक्ट कितें तें रिपोर्ट करचें. तर आज आमी आमची गोंयकारपणाची टीम कॅमेरामॅन आमचो व्हिडिओ जर्नलिस्ट तन्मय पांगम आनी न्यूज एंकर काजल हाच्या बरोबर आमी ठरयलें की आमी वचोन पळोवया की एक्झॅक्टली जालां कितें, खऱ्यात रोड कोसळ्ळा काय ना. कारण आमी जेन्ना ती ब्रेकींग न्यूजान ती घातलेली तेन्ना आमचे कडेन फोटोज नासले, पण आमच्या रिपोर्टरान ती बातमी दिल्ली आनी ते फोटो ब्लर जाताले. सो वी डिसायडेड टू डू अ AI फोटो एंड टेक इट. सो AI फोटो आनी नॉर्मल फोटो मिस्टेक जातात तातूंत. आनी आमी तातूंत म्हटलेलें की इमेज इज ओन्ली फॉर रेफरन्स. ओके, इट्स नॉट अ ओरिजिनल फोटो. सो ती एक चूक आमचे कडेन जाला. पूण आमी आतां स्वता थंय वचोन चॅक करता की वेदर रियली थंय रोड कोसळ्ळा की ना आनी कितें आसा. जर आमची चूक आहा तर हांव तुमकां पयलींच सांगता, आमच्या व्ह्युअरांक सांगता, आमी चूक मागून घेतले, लोकां कडल्यान माफी मागतले. सो थंय वचोया आनी जर जाग्यार थंय कांय ना जाल्यार आमी थंयच्यान वचोन तुमकां स्वता थंयच्यान माफी मागता. चला तर या आनी पळोवया कितें जालां. तर तुमी पळोवंक शकता आमी ह्या जाग्यार पावल्या. जे प्रियोल सावय वेरें जें आसा देवळा कडेन थंय आमी पावल्या. हो रस्तो जो सारको अतिशय टर्नार आसा, टर्न जातात रोखडोच आहा. तो रस्तो कसो कोसळ्ळा तो. एक्चुली हो रस्तो कोसळपाचो कारण म्हणटा तें आमकां ते वर्करांनी सांगलां. जो हांगा रिटेनिंग वॉल आहा दोनी सायडीन रिटेनिंग वॉल आहा, ताका मदीं बिम्स आसले. तुमी पळयत जाल्यार बीम सुद्दां 2 बीम कट जाले आनी बीम कट जावन मागीर तें सगळी ती एक सायडीची रिटेनिंग वॉल जी आसा ती टिल्ट जाली. ती टिल्ट जाता ती माती सगळी भितर गेली आनी जे आमचे हॉट मिक्स आनी ते रब्बर सोलिंग बीन केल्ले ते सगळे देंवले. आनी हो पळोवंक शकता तुमी, हो मोठो होणकुलोसो जाल्लो. होणकूल म्हणजे होणकूल म्हणूं शकना. दीस इज एंटायर रोड हॅज गॉन इनसायड. सो तुमी पळोवंक शकता JCB कसो काम करता. तो JCB काम करता आनी आमकां थंय कॉन्ट्रॅक्टरान आनी तेजे वर्करांनी सांगलें, कॉन्ट्रॅक्टराचे वर्करांनी सांगलें की थंय तांकां ते JCBचें काम करपा खातीर आनीक 2 दीस वतले. सो बेजिकली हो रस्तो जावपाक आनीक 1 म्हयनो 2 म्हयने तरी वतलेत. पूण तो पर्यंत लोकांचें कितें, लोकांक त्रास कितलो, जो पळय टॅक्स पेयरांनी जो इतलो पयसो हे केला, स्पेंड केला, ताजो कितें फायदो. आमदारान तर आमकां सांगलें की बातमी सामकी ना. तर तुमी पळयात कितें खरें कितें ना. हांवें तुमकां पयलींच सांगलेलें की आमी हांगा जर कांय जावंक ना तशें जाल्यार आमी माफी मागपाक रेडी आसा. थंय जाग्या वयल्यान आख्ख्या गोंयकारां कडेन आमी माफी मागतले की अशें कांयच ना. पूण हें कितें तुमी पळयता, आमी जेंच्या लोकांक विचारलें, कामगारांक विचारलें एक्चुअली जालें कितें आनी कित्या खातीर हो रस्तो असो हें जाला, जाल्यार थंय ते कामगार म्हणटा की ती बीम जी क्रॅक जाली, बीम क्रॅक जाताच ती माती सगळी भितर गेल्यार आख्खो रोड कोसळ्ळो. तर हे असले दृश्य जे आमी जाग्या वयल्यान तुमच्या फुड्यान हाडटा, तुमकां दाखयता की एक्झॅक्ट हो रस्त्याचो कंट्रोवर्सी कितें आनी जाला तरी कितें थंय. तर आमी आतां वचून येयले सावय वेरें प्रियोल हांगा.
आमी पयले रस्तो कसो कोसळ्ळा तो कसो लोकांक जो त्रास जाता आतां क्रॉस करपाक ह्या वाटेंतल्यान त्या वाटेन वचोंक, कारण थंय हो रस्तो जावपाक आनी कितलोसो टायम लागतलो. आमी जेन्ना स्टोरी केली तेन्ना AI फोटो घालून आमी ती केली. चूक आमची, माफी मागता. पण एक गजाल सांगता, ही बातमी खोटी नासली. जशी गोविंद गावडे जे हांगासरले आमदार आहा ताणें म्हटली तशी खोटाडेपणे काय नासलें तितून. पूण जे तरेन गोविंद गावडे ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक डिफेंड करता तो रिस्पॉन्सिबल कोण? हाका आमी आमदार रिस्पॉन्सिबल म्हणून खंयच म्हणूंक ना. हाका रिस्पॉन्सिबल कॉन्ट्रॅक्टर, कारण पयशे ताका दिला. गव्हर्मेंटान पयशे आमदाराक दिवना, पयशे कॉन्ट्रॅक्टराक दिला. कॉन्ट्रॅक्टराक जेन्ना आमी सांगता की ही इज रिस्पॉन्सिबल, म्हाका कळना की आमदाराक कित्याक चिमटो येयलो. सो आमदाराक इतलोच चिमटो येवंक ना. आमदारान एक ईमेल धाडला, ताजे कोण तरी फॅमिली मेंबरान ईमेल धाडला आमकां म्हणून की आमी लोकांक मिसलीड करूंक सोदता आनी ते जर काडिना बातमी जाल्यार आमचेर एक्शन घेतले. हांव तांकां चॅलेंज करता, गोविंद बाबाक आनी ताजे कोण फॅमिली मेंबरान आमकां ईमेल धाडला, तो ईमेल तुमकां दाखयता की तुमी करा चॅलेंज आनी हे जे आसा ही बातमी खोटी न्हू. हे लोकांचो पयसो गेला आनी आमी खंयच आमदाराक काय म्हणूं ना, आमी कॉन्ट्रॅक्टराक म्हटलां. कॉन्ट्रॅक्टराक जे पयशे दिल्या फक्त इतलें आमकां तें आमदारान सांगचें आनी ताजे जे फॅमिली मेंबरान कोणा तरी म्हाका ती ईमेल धाडल्या की एक्शन घेतलें आमचेर, ताणें आमकां सांगचें तुमकां चिमटो कित्याक येयलो. हे मिशन कमिशन म्हणटा ती खरी गजाल काय? गोविंद बाबान त्या दिसा म्हाका फोन करून सांगलें, सूरज बाब तूं एक सिनियर रिपोर्टर, आपूण तुका मानता आनी तुजे कडल्यान ही अपेक्षा नासली की असली बातमी तूं करतलो की रस्तो कोसळ्ळा हे बीन. तर म्हाका तेन्ना खरेंच मनानसून दिसलें की बाबा मे बी म्हाजे टिमी कडल्यान खंय तरी मिस्टेक जाला आसत. हांव तेन्ना नासलो आनी म्हाजे टिमीन मिस्टेक कोणा कडेनय जावं शकता. सो हांवें चिंतलें की म्हाजे टिमी कडल्यान मिस्टेक जाली आसत. पूण जेन्ना हांव स्वता आमचे टिमीक घेवन हांव येयलो हांगा वाटेर, पळयलें कितें जालां तें, जाल्यार म्हाका दिसलें हांवें किंवा म्हाजे टिमीन चुकीची बातमी करूं ना. चुकला कोण तरी जाल्यार तो आसा आमचो आमदार. कारण मे बी तेणें जेन्ना म्हाका फोन केलो तेन्ना येवन पळोवंक नासलें तेन्ना रस्त्याची हालत कितें जाला ती. तेणें स्वता येवन हांगा पळोवंक जाय आसलें की हांगा एक्चुअली कितें जाला, कसो रोड कोसळ्ळा, कशे करोडांनी गोंयचे आमचे सरकाराचे आनी टॅक्स पेयरांचे पयशे कशे वेस्ट जाले ते ताणें येवन पळोवचें. सर ही असली आमची एक स्पेशल रिपोर्ट. एक्चुअली स्पेशल रिपोर्ट म्हणू शकना, इट इज जस्ट टू डू अ फॅक्ट फायंडींग मिशन म्हणटा पळय तसो आसलो. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका दिसना हांवें आनी म्हाजे टिमीन खंयच्यानूच तुमचे कडेन माफी मागची कशी, कारण जे आमी केलें तितून खोटाडेपणां कांयच नासलो. इट वॉज ऑल ट्रूथ. कारण आमच्या रिपोर्टरान आमकां जी इन्फॉर्मेशन दिल्लें बेज्ड ऑन दॅट ओन्ली आमी स्टोरी केल्ली. तर हांव तुमचो निरोप घेता. हांव सूरज नांद्रेकर, संपादक गोंयकारपण मिडिया. म्हाज्या बरोबर आसा म्हाजो व्हिडिओ जर्नलिस्ट तन्मय पांगम आनी आमचे न्यूज एंकर काजल. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.